रूपान आयलोय पातकांतली सोडून जिवीत दिलें सोडून आमकां सोडली कुशाल केली जैती वंसालो प्रितीच्या भावा भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोली सांज आवडेता. आतां यादनीक पास्काचे वातीचेर कुरीस कांतयतलो. उपरांत कुर्सा वयर आल्फा आनी सकल ओमेगा ही ग्रीक अक्षरमाळ्याची अक्षरां आनी कुर्साच्या बावळ्या वयर आनी पोंदां आसलेल्या 4 कोनशांनी चालू वर्साचे म्हणजे 2020 चारूय आंकडे कांतयता. त्या उपरांत यादनीक 5 दुपाचे गुळे पास्कांचे वातीक कुर्साच्या रुपान लायता आनी 3 पावटी अशें म्हणटा, हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमी सोमेस्त देवाचे व्हड उपकार असो जबाब दितेल्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. क्रिस्त काल आनी आज. ओरोंब आनी शेवट. आल्फा आनी ओमेगा. सोर काळ आनी शेकडे ताचेच. ताकाच मोहिमा आनी राजपदवी सासनाच्या सासनांक. आमेन. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे व्हड उपकार ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे व्हड उपकार ओ क्रिस्ताचो उजवाड देवाचे व्हड उपकार. Santo Spuricaya, Deudutancia dolbarano, Kushalkain Gaya, Surgincia soglia podviano, Zoitaci turturi vazon, Sonsarancha shima purian, Hiboriant libori kobor, Molbasa kun porkut kora. Jesu punorci vonzalo, mornacer zoetane vele,
जोय दिवोन ताराजाक जोय जोय आखे पृथ्वेच्या रोचनानो उठा उठा जागी जायात संतोषान मुरगोटून आनंदान बुरकोटून घुमशिंगा गाजून ढोल घुमटां बडोवन दोबाजाचो गुणगुण कोरा जेजू पुनोर जेवून जालो ताचो लोक ताचो पोरसोळ तुमकां प्रकाश बोरीत कोरता सासणीक रासान आपले मोहिमेन तारूक सुर्यान आपल्या तेजान तुमचो काळोख नाटा केलो आनून बोरी जातूं पवित्र सोबे आमचे माते रोडण्याचे दीस सोंपले आनून तुजो उक्ती दाखोय होम केल्ल्या मेंढऱ्याची जोयतीवोन राजाची पोतीन तूं सौभागी सूर्या वोरी ताची तुजेर फांकता मोहिमा जिवोन जाल्ल्या सुम्या किर्तून जोयकार अर्दून हांगा जमा जाल्ल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांच्या उद्गार उल्हासांनी आमचे हें देव मंदिर आतां गुण दी दिसो नाशिल्ल्या देवाक सोरपोतवेदार बापाक आनी ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता काळजा मोनाचे सोगले भोगतेन तशेंच ताळयांचे सोगले सोगतेन आमी वाकाणूक आनी किर्तूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजून सासणाच्या बापाक आदावाचे रीण फारीक केलें आनी पुर्विल्ले पातोक मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडलें कोरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान बावार्थ्याची दारां पवित्र जातात ती जायची पास्काची पोरो आदी माग आमच्या पुर्वजांक इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोर्यांतल्यान तुवें उतरोशी केली ती रातीच एका कांब्याच्या उजवाडान पातकाचो काळोख दुस्पोट आयलो ती राती आखे पृथ्वेच्या क्रिस्ती बावार्थ्यांक संवसाराच्या कोटेपणांतली सुटका दिवन पातकांच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्यान कुरपेन भरून नेटोयता आनी सोमेस्तां बरोबर देवाचे पवित्रतायेन वांटो दिता ती राती मोरनाच्यो सांकळी तोडून उडोवन जोयताचो बावटो घेवन जेजू फोंडांतलो उठलो ती रातीच कितली विचित्र आमचे ताय तुजी काकलूत तुजी दोया कितलो चिंतना व्हरतो उंचारा बायलो ओमोली कोप्रेमीत माये मोग तुजो सोडोवचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुताक दुबावावीन गोरजेचें जेजूच्या मोनान नाटक जालें तें पातोक तें आदावाचें इतलो उत्तम इतलो वर्तो सोडवोनार फावो जालो कितलो बागी हो प्रातो हे रातीची पवित्रताय खोटेपणान नपयत करता अपराध सोगले धुवून काडटा
पातक्यांक परतून नेणटी करता, दुखेसाल्यांक बुजवून दिता, गोरवी मानी बागोवन दवरता, द्वेसा उजो पालून थांबून मोगान काळजां एकवोट आयता. वेगळी आसत्या स्वर्गा पृथ्वेक एकामेका लागीं हाडटा, देवानी मनशा मोदें सोपुर्णायेन एकवोट जोडटा, ती बागी रातीच. ह्या पासोत भोव पवित्र बापा, हे आनंद बोरीत राती खातीर आमी करता ती वाकाणीची भेटोवणी तूं मोय पासान मानून घे. मोवा मुसाच्या वावरान घडलोली, तुज्या मुणयाऱ्याच्या पेटेंतल्यान वोंपलोली, तुजे पवित्र सोबेन दोबाज्यान समोर पिल्ली. ही पासकांची वात तुजे मुखार जोडूं दी. तोराता वोनोत बापा, आयचे राती उबोन गेल्लो काळोखे ना जावूंक परतो. ही आमची पासकांची वात तुज्या नांवाक वोंपलोली, स्तुती गितां किर्तिल्ली, निरंतोरी पेटलोली, आमचे मोदें आसूं दी. स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन आसता पोरजोळून, ती तुका मानता तसली जावं दी वोपणी पोर मोळीत. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दी तिचो उजवाड, हांव पोर कोणटा हा तो सुर्या, ओस्तोम नाशिल्लो सुर्या, जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. मेल्ल्यान मोदलो परतलो, तो शांतीन आमची काळजां भरता, मनशा कुळा प्रकाश घालता, आनी तुजे सोवे बापा मोहिमेन बसून रात चलयता, निते काळी सासना सासना. आमेन. पयलो भाग सोंपोवन आतां दुसऱ्या भागांत आमी भितर सरता. हो दुसरो भाग देवाच्या उतराचो सेवाधर्म. तर 6 दिसांनी देव आख्खी पृथ्वी रचता आनी आपले रचनेचो मुकूट कसो मनशाक रचून सगळो संवसार मनशाच्या आधीन करता. हे रचनेची खबर आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत मेळटा. तशेंच इस्रायल पोरचेक देव तांबड्या दोर्यांतल्यान पांय भिजोवन आसतना व्हरता आनी इजिप्तकाराच्या गुलामपणांतली आपले पोरचेक सुटका दिता. ही आदल्या करारांतली भोव म्हत्वाची घडणी ह्या सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी पातकाक मेल्या आनी जेजू बरोबर नव्या जिविताक जिवन जाल्या. आतां मरणाक जेजूचेर कसलीच पदवी ना. हें सोत भाग्यवंत पावलू हे चिटींत कळीत करता. तोरचीत दिवन आयकुया. भोव मोगाच्या भावां भयणीनो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपले पोरचेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोरवंडार जावच्याक कसो पाठयलो तें आमी ध्यान मोनी नियाडुया. आनी पासकांचे समोरमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोरवणीचें काम आमचो देव सोपुनायक पावो म्हूण मागुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुप्याचो आनी ओत्म्याच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतले मासल्यांचेर
अंतराळा सुकण्यांचेर पोसपाचे मून जातीचेर सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सोरपोट भोंवतेल्या जानवरांचेर तो दोनीपण सोलयता. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, सोडात आनी वाडात, पृथ्वी भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाला दवरात. समुद्रांतले मासल्यांचेर, अंतराळावयल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेताल्या मनजातींचेर तुमचे दोनीपण सोलयात. देवान म्हळें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसता झाडां आनी बी आसलोले फळां दिता रूख, हें सगळें तुमच्या जेवणपणाक हांव दितां. आनी सगळें रानवट जनावरांक, अंतराळावयल्या सुकण्यांक आनी जमनीवयल्या सोरपडून भोंवतेल्या जिवान्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणे केले ते सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तृत्वां विश्वासपणाची. नीत आनी प्रामाणीकपण हे दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां भागी. असले पोरचेक आपले दायास करून ताणें वेंचून काडल्या. स्वर्गांतावन सर्वेस्पर नादोर घालता. सगळे मनशाकूळ ताचे मुन्यारांत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयतच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. प्रार्थुया. सोर पदवीधरा सासनाच्या देवा, तुज्या कोन्यांची मांडावळ सदांच ओजापांची. औरंबाक तुवें संवसार रचलोय, त्यावन अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत समजूंक दी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हटलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायेलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दवरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोरयार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायेलाच्यो पूत धुवो पांय भिजयनासतना दर्यांतल्यान पोलतडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराचीं काळजां दारून करतलों आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारोवाचेर आनी ताच्या लॉस्कराचेर जैत व्हरून आनी तांच्या रणगाड्यांचे
आनी घोडेस्वारांचें निसणटोण करून हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो आनी फारोवाचेर आनी ताच्या रोनगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जैत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायेलाच्या लस्करा फुडें चलतालो तो सर्वेस्पराचो दूत ताचे फाटल्यान येवन रावलो आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुड्यान आसलो तो तांचे फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांच्या आनी इस्रायेलाच्या फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच त्या कुपान रातीक उसवाट दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाय जाली ना. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर पाटलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकांत दोशी जाली. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पुतवो सुके जमनी वेल्यान दर्यांत भितर सरल्यो आनी उदकांची दुर्गा जावन ती तांच्या दाव्यान आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे पाटीक लागले. फारोवाचे सगळे घोडे तांचे रोनगाडे आनी ताचे घोडेस्वार तांचे फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या पारार उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांची फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रोनगाड्यांची चाकां चलना जालीं. हे पोरी फुडें तांक मारूंक कठीण जालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हटलें, इस्रायेलाच्या फुड्यांतले आमी पळून वचुया. सर्वेस्पोर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हटलें, तुजो हात दर्यार पाटलाय आनी इजिप्तकारांचेर तांच्या रोनगाड्यांचेर आनी तांच्या घोडेस्वारांचेर उदकां शेवटून पडूं दी. मोइजेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटायल्लो आनी फांटें फुट्टना दर्या आपल्या सोदांच्या जाग्यार परतलो. पळून वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकांत रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच भोंगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायेला फाटल्यान दर्यांत भितर सरलेल्या फारोवाच्या रोनगाड्यांक घोडेस्वारांक आनी आख्खे फौजेक बुडयली. एकलो पुर्यान वाटावलो ना. पूण इस्रायेलाच्यो पुतवो पांय भिजय नासतना दर्यांतल्यान पोलतडी गेल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गा वरी उदकां रावलीं उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायेलाक वाटायलो आनी इस्रायेलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायेलान इजिप्तकारांचेर आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तुत्व देखलें आनी पोरजेन सर्वेस्पराचें बें धरलें आनी ताच्या सेवका मोइजेसाचेर ताणीन विस्वास ठेवलो. ते समोयम मोइजेसान आनी इस्रायेलाच्या पुतां दुवांनी हें गायोन गायलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सगळीं म्हणुया, हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बोळ आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारूक.
तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका किर्तितां. जबाब: हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारोवाच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेवटिली. ताच्या गोट बोलवंत गोडेकारांक तांबड्या दर्यान गिरासले. जबाब: हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. सोमदिराच्या उदकांनी जमून तांकां धांपले. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोळान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक नाटाक करता. जबाब: हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. जंय तुजें ठिकाण केलांय सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत, थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगोयतलोय. सर्वेस्पोर राजवट चलयतलो सासनाच्या सासनाक. जबाब: हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन भरला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, तुजी आदली विस्मितां आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार पोरजोळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरचेक पिडापीड दितेल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच ओजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवण दिवन तूं कोत्ताय. तुराके प्रितुमींच्या सगल्या मनशांक भावार्थान आब्रामांची भुरगीं जावंक आनी विचलेले पोरचेची व्हडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. हो वेळ व्हडे कुशालकायेचो बोरवंशाचो जेजू कोश्टांचेर मोन्नाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी मोहिमेवंत जालो, पुनर्जिवंत जालो. हे पासत देवाक आर्गां दिनवास आमी आठोवया मोहिमा गावून.
प्रार्थुया. देवा, आमच्या सोर पदवीदार बापा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटी वयलें वाचप. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान. हें तुमी नकळत म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडान पुरलीं, ताच्या वांगडा आमी मरोन गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवनपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्या. हे पातकी कुडीचो बस करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचे आदलें पोरणे सोयंब कुर्सार मारलां. हें आमी बरें समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बराबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बराबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनीक केदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातकां खातीर एके फावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकांत मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोबें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें. Alleluia, alleluia, alleluia. Bagito सेवक तुझो तुका तो मानलो, दोन तुवें विचून काडलोलो दूत नव्या कोराराचो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. सोनवार सोंपल्या उपरांत सातोड्याचो पयलो दीस उजवाडच्या सुमाराक मारिया मागदलेन आनी दुसरी मारिया फोंडाक भेट करूंक गेल्यो आनी अवचितूच मोठी एक भुंयकांप जाली. सोर्वेस्पराचो दूत स्वर्गावेलो देंवलो आनी फातर दुखलून उडोवन आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगलावण्या भाशेन आनी ताचें आंगलें हिमा परी धवें फूल आसलें. ताका पळयोवन राकोणदार भिरांतीन थरथरले आनी मेल्ले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या वस्तोर्यांक म्हणलें, तुमी भिवूंची गरज ना. कुर्सार किडायल्ल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो.
तो हांगासर ना, कित्याक ताणेंच सांगलोले प्रमाणे तो पुनर्जीवन जाला. ताका दवरलेली ती स्वात येवन पळयात आनी बेगीन वचून ताच्या शिसांक अशें सांगात, तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो आनी आतां तुमचे फुडें गालिल्याक वेता, थंय तुमी ताका पळयतल्यात. हांवें तुमकां सांगचें आसलें तेंच. त्यो अस्तुऱ्यो भियोन भियोन आनी व्हड कुशालकायेन वगत मोडिनासतना समाधी सरशिल्ल्यो खोडसरून दावी दावी ताच्या शिसांक कोडीत करूंक गेल्यो. आनी अचितूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नोमान तुमकां. ताणें लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय दवरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात, वचून म्हज्या भावांक गालिल्याक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दुसरें महाझूज चलतालें ड्युरींग द सेकंड वर्ल्ड वॉर. राष्ट्रां एकामेकाचेर आड झुजतालीं, विरोध आसली. कितलेशे झोंबे ब्लॉक्स तांचे मदें आसले. आनी असले परिस्थिती मदें जर्मनी देशांत हिटलर हो राज चलयतालो. नाझी सरकार, नाझी रेजीम थंय राजवटकेर आसली. जुदेव भावा भयणांक तांकां धरून, तांकां मारूंक, तांकां पिडापीड दिवंक, तांकां जिवेशी मारून उडयताले. असली परिस्थिती थंय आसली. आनी असले परिस्थिती मदें जुदेव भावा भयणां जोडी मोडी लिपून आसली. आनी तांतली मोडली कांय जाणां खंय एके सिमितेरींत लिपलेलीं. कितलेशे दीस थंय जाल्ले तांकां. आनी असले परिस्थिती मदें खंय एका दिसा एक आवय जी गोरबेस आसली, ती एका ल्हान सुपुल्या बाळाक सिमितेरींत जल्माक हाडटा. हे पळोवन ताचो चौकीदार, द कस्टोडियन, अजापता, थोटाकता. सिमितेरींत आमी मेल्ल्यांक मातयेक लायता, पूण हे सिमितेरींत एका भुरग्याचो जल्म तो पळयता. 80 वर्सांचो राखणदार. आनी ताचे विशीं मुरगोटून अशें म्हणटा, हो भुरगो कोण जावन आसा? एक सोडवणदार, एक मेसियस, अशी ताची चिंतना तो घुस्पता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हें अनवळखें आमी चडशीं सिमितेरींत मेल्ल्यांक मातयेक लावंक व्हरता. पूण हांगा एक ओचीत करणी आनी घडणी म्हणल्यार एक गोरबेस आसलेली अस्तरी एका ल्हान सुपुल्या बाळाक जल्माक हाडटा. जिवीत मेल्ल्या मदें आमी पळयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जीं जल्मतात तीं मोडटात. आनी जेजू आदीं जीं कोण मरून गेल्यांत तीं परतून जिवंक जावंक नात. पूण जेजू मेल्ल्यांतलें प्रथम फळ ताणें पातकाचेर, कोश्टाचेर, मरणाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी मोहिमेन पुनर्जिवंत जालो. तो दोबाजो आयच्या दिसाक आमी समरमता. तो आनीक मरना, पूण सासणाक जिवो आसा. ही लिव्स नाव एंड फॉरएवर. जेजू आतां
आनी सदांकाल जियेता हो दोबाजो आयच्या दिसाक आमी समारंभता. ह्या समारंभांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमी पातकाचेर तरेतरेच्या कोश्टांचेर पिडेचेर आनी मोन्नांचेर जेजून जैत व्हेल्ले आमी पळयता. आनी ताची सोबिताय आयच्या दिसाक आयच्या वाचपांचो सेवादोर आमकां दिता. जरूय 7 वाचपां आसलीं तांतली आमी थोडी भोव विचून काडल्यांत. ह्या वाचपांनी देवाचो मास्टर प्लॅन आमी पळयता. कशे तरेन देवान मनशाक रोचलो, सांबाळलो, राखलो, वेगवेगळ्या प्रवाद्यांक ताणें पाठयले आनी निमणो आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासत वोपून दिलो तें आमी पळयता. हाचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. थंय आमी पळयता कशे तरेन देवान मनशाक रोचलो तो, कशे तरेन ताचो सांबाळ केलो. मनशाक हे पृथ्वीचो कुंवर, राजा आनी राणी, प्रिन्स एंड प्रिन्सेस कसो ताका नेटयलो. पूण आमचे पयल्या आवय बापायच्या पापा उदेशी पातका उदेशी खाला पडलो. मनीसकूल खाला पडले, गायाळ जाले आनी ताका पोत्तून स्थापीत करून देवान नवे करारांत आपल्या एकल्याच पुताक पाठयलो आनी ताचो योद्न आनी बलिदान कशें भेटयलें. द रेस्टोरेशन ऑफ जीसस of the humanity, the sinful humanity. हें पयल्या वाचपांत आमी पळयता. दुसरें वाचप सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. चड म्हत्वाचें वाचप तें वेरी इम्पॉर्टंट रिडींग द एक्झोडस. कशे तरेन देवान आपले पोरचेक जी इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसली, थोडे तरेचे हाल उपद्रे कोस्ट सोंसताली, द स्लेवरी अंडर फेरो, तिका ओजापांनी विस्मितांनी पांय भिजोय नासतना तांबड्या दोरयांतल्यान तिका आपल्या माय देसांत पावयली. देवाची कौतीक ओचऱ्या आनी विस्मितां आमी ह्या वाचपांत आमी नियाळटा. जाल्यार नव्या करारांत आमी पळयतल्या जेजू उदेशी देव ह्या गायाळ जाल्ल्या मनशा कुळाक, पातकान बुडलेल्या संवसाराक आनी संवसाराक जेजू आपल्या कोश्टा मोन्ना उदेशी ताका सुटका दिता, ताका बोगसणें दिता, ताका सोडवून फावो करता. हें कॉन्ट्रास्ट आमी पळयता. तिसऱ्या वाचपांत बागेन पावलो रोमकारांक बरयले चिटीन आमकां आनिकूय देव जाणवाय आनी देवाची ग्रेस्काय आमचे फुडें दवरता. जाणी बावतिस्म घेतला तांकां सगल्यांक जेजू सोवें बुडोवन काडल्यांत. वी आर थ्रू आवर बॅप्टिजम वी आर इमर्स्ड इन जीसस. जेजू बरोबर आमी देवाच्यो पूत धुवो, जेजूची भाव भयणां, पवित्र सोबेचे वांगडी आमी जाल्या. केदें व्हडलें आपोवणें आनी केदें व्हडलें देणें. आनी जांकां जेजू सोवें बुडोवन काडल्यांत ती जेजू भाशेन कोश्टांत मोन्नांत जैतिवंत एका दिसा जातली. ती पुनर्जिवंत जातली. असलो उंचा मोलाचो बोरवोसो बागेवन पावलो रोमकारांक बरोवन आमकां सांगता. इतलेंच न्हय, ह्या बावतिस्म घेतलेल्या मनशा कुळान आपलें जिवीत आदलें सगलें साणून दिवचें. जें कितें मेळें आसा, जें कितें खोटेपणाचें आसा तें सगलें साणून दिवचें आनी सगळोच जेजू सोवें नवो जावचो. अ न्यू पर्सन आनी अ रिन्यूड क्रिएशन. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी पळयता बागेवन मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो देखावो आमच्या मुखार दवरलेलो आसा. जेजू खऱ्यानूच मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाला. तो हांगासर ना, तो पुनर्जिवंत जाला अशें
बोडव्याचो निरोप ताका तो हांगासर ना तो पुनव जिवंत जाला जाल्यार जेजू मेल्ल्यांतलो पुनव जिवंत जाला ताचे पुरावे भाग्योंत मातेव 3 पुरावे दिता पयलो पुरावो म्हळ्यार द एम्प्टी टूम रितो फोंड जाचेर फातोर घातलेली आनी फातोर बेश्टिनूय एक टायल पीस पूण बारादीक वजनादीक फातोर जो एक आनी दोग मनशां लागीं जाता तसलो गुणावूंक वो दुखलूंक जाता तसलो फातोर न्हय वजनादीक फातोर ताका लायलेली तितलेंच न्हय ताचेर रोमन सील घातलेलो द ग्रेव वॉज सील्ड रोमी ताचेर शाप मारून ताका सील केल्लो ताचे भोंवतणी कडक सुरक्षा दवरली टायट सेक्युरिटी कित्याक जेजून आदी फुडें सांगलेलें हांव तिसऱ्या दिसा पुनव जिवंत जातलो कसलेंय तोड्डोक थंय घडत वो कितें आनी दुसरे भाशेन कितें जायत म्हूण ही सगळी बेस बरी सुरक्षा तांणी करून घेतलेली आनी तरी पूण आमी पळयता इतली सुरक्षा आसतना फातोर वजनादीक फातरान हो फोंड वजनादीक फातोरीन बंद केल्या उपरांत तो सील केल्या उपरांत कडक सुरक्षा सैनीक आनी शिपाय दवरल्या उपरांत देव हे सगळें कुशीन काडून उडयता आखो फोंड आसा तसो मांडावडीन जें कितें जेजूक नेसरलें घातलेलें तें पुर्यान बारकायेन आसा तशें ऑर्गनायज्ड आमी पळयता हो पयलो पुरावो रितो फोंड जो मारी मागदलेनान पळयलो दुसरी गोवायकी द सेकंड प्रूफ म्हळ्यार द टेस्टिमनी ऑफ द एंजल ज्या दुतान गोवायकी दिली तो हांगासर ना तो पुनव जिवंत जाला ही ती गोवायकी देवाच्या दुतान ताका दिल्ली आनी तिसरे सुवातेर जेजू परतून आपल्या आपोस्लांक आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा तांकां मेळटा जीसस एपियर्स टायम एंड अगेन जावं त्या वस्तोऱ्यांक मारिया मागदलेन आनी दुसरी मारिया जावं ते जेजूचे आपोस्त शीस भाग्योन जुआंव भाग्योन पेद्रू थॉमस जावं ते एमाउस वेचे वाटेर आसले ते दोग शीस जेजू तांकां परतून भेटलेलो आमी पळयता हे 3 पुरावे भाग्योंत मातयो आयच्या शुभ वर्तमानान दिता प्रितीच्या भावां भयणीनो असले परिस्थिती मदें आयज हो संभ्रम जेजूच्या पुनव जिवंतपणाचो दोबाज्याचो संभ्रम आमी आमची इगोजेची दारां जनेलां बंद करून आमी संभ्रमता आनी ताचें कारण आमी सगळीं जाणा आयज आमचें जिवीत मनशा कुळाचें जिवीत हे भिरांकूळ पिडेक लागून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून आयज सगळी बंदी आमी पळयता आयज हे पिडेक लागून जावं आमच्या जिविताच्या तरेतरेच्या आडकोड्यांक लागून आज मनशा कुळाचें जिवीत घायाळ जाल्ले दुकान भरलेलें आसा अशें आमच्यान म्हणूं येता म्हणूनच 1.5 लाख अदीक आमची भावां भयणां आख्ख्या संवसाराक सोंपून गेल्यात कितलेशे लाख several lakhs are infected others to be detected कुटुंब दुकान बुडलेले आसात घायाळ जाल्ले आसात आनी असले भिरांकूळ कोश्टी परिस्थिती मदें आमकां ऑप्शन 2 आसात पयलें ऑप्शन म्हणल्यार टू फेस विथ डिस्पेर एंड फ्रस्ट्रेशन आनी दुसरें ऑप्शन म्हणल्यार टू फेस विथ होप निराशीपणान ताका फुडो करूंक वो
बोरवंशान फुडो करूंक. प्रितीच्या भावां भयणीनो, जायते पावट आमी म्हणटा, वी आर इस्टर पीपल अँड हालेलुया इज आवर सॉंग. आमी पास्कांची पोरसां, क्रिस्ती पोरसां पास्कांची पोरसां जावन आसा आनी आमचें गीत जावन आसा हालेलुया, जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला. अशें जाल्यार जेजू जो पुनर्जिवन जाला तो सर्व आमच्या दुखाचेर, सर्व आमच्या कश्टांचेर, सर्व आमचे पिडेचेर ताका अधिकार आसा. मोहिमेन बोललो जेजू. असल्या जेजूचो आदार आख्ख्या मनशा कुळाक आनी आमकां मागुया, जावं हे पिडेक लागून सोंसतल्यांक, जावं दुसरे तरेतरेच्या कश्टांक आनी आल उपद्र्यांक फुडो करतल्यांक. जेजूचो आदार ह्या उड्या सोऱ्याच्या रुपा काल आमचे मदें आजीर जातलो. पुनर्जिवन जाल्लो जेजू तो, ताचो आदार आमकां घेवया आनी आमी क्रिस्ती भावार्थी कशी सगलीं बोरवंशान जिवया. एक एकली आमी पयली सुवातेर बोरवंशान बोरलेली आनी होच बोरवंसो आमी दुसऱ्यांक आमी दिवया. अदीक करून गोरजेवंतांक, दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांक आनी जांकां आमच्या आदाराची गरज आसा तांकां आमी पावुया. अशें आसा. पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानांत आमकां निकिपिली. ते पासत पिराचीत काळाची दणवड आमी पाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानांच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेंत देवाची सेवा करूंक उतर दिन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उचारून सांगात. पयल्या भागांत आमी जबाब दितल्या होय आमी पाठ करता आनी दुसऱ्या भागांत आमचो भावार्थ आमी उच्चारतल्या होय हांव सोत मानता. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात. सोर पोदवेदार देवा बापाक, स्वर्गान प्रितुमेच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारितान जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुम्याक तुमी सोत मानतात. बापा आनी पुतांतान उपसरल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें बोगसणें आमकां दिलां. तो सोर पोदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आनी वेळार आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूची शिकवण आपले पोरजेक दितना आपल्या जिवितान पयलीं ती पाळूंक आनी हे पुनर्जीवन जेजूच्या आज्ञांक पाळो दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताची शिकवणे प्रमाणे चलून नीत शांती बरेंपण समाजान हाडूंक वावरूंक खेरीत भाशेन हे कोरोना व्हायरस पिडे वेळार
पोरजेची फाव ते पोरी निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. तुझ्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या जिवितांत कोस दूख पिडा रोग वादळ मोडां उपरासतात तेन्ना दुबाव भितर सत्ता. जेजून आमकां सोडली कशी दिसता. असल्या वेळार पुनर्जीवन जेजूचेर आमचो बाबा टीर गोड दवरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेजू पुनर्जीवन जाला. आतां आनी सदांकाल जियेता म्हूण आमी सोत मानता. तर ह्या जेजूचें आवासण सदांच मनान दवरून ताजें आसणें दर घडयेक आनी भोव करून हे कोरोना व्हायरस पिडे वेळार आमी अणभवूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बावतिस्मा वरवीं दर एका क्रिस्ती भाव भयणांक पुनर्जीवन जेजूक साक्षी दिवंक जबाबदारी आसा. जंय आमी आसा भोंवता वावर कोत्ता थंय आमी जेजूक साक्षी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. भो मोगाळ आनी दयाल बापा, आख्या मनशा कुळाचें दूख निर्भाग तूं वळखताय. तुजी खुशी जाल्यार पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या बोळान आमकां फावो तसली पेकोवणी मेळो शिकोर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोयपासान मानून घे. पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय. तो तुज्या दिव्या पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काळे आमी तुका वाखाणूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, हेस्पराचें नांव ताका सोय, उंच सर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरगोटविया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया. संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें बळजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आयचे दोबाजीक परबेंत वांटो घेतल्या सोमेस्त तुज्या भुरग्यांची, ह्या आमच्या पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्याची, आमच्या गोराब्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिजो पती बागेवन जुजे बागेवन धरून दिता आनी सोरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक कितलेंय व्हडलें मनशा कुळाचें दूख आनी संकोच जावं पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या आदारान
सोर तरेच्या कोश्टांचेर वडवड्यांचेर आनी दुखाचेर आमच्यान जैत व्हरूंक येता. असलें जैत असली पेकोवणी आमकां आनी आख्या मनशा कुळाक फावो जावंक सुम्यान शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, आयच्या दिसा आमकां सोर वायटांतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सवस्काय आख्या मनशा कुळाक आनी संवसाराक. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडळा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्याची जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे पोरमोणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. कुशालकायेन जेजूची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ती आमची सोट्टी आनी कास्ताडी नासा तशें काकुती आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीत बरो केलो. कोश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू हो पळय आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर, आनी पुरी एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या नांवान, म्हज्या पातकुराच्या ब्रादरांच्या नांवान, दोनूय कॉन्वेंताच्या सिस्टरीच्या नांवान सगल्यांक तुमकां उदीक करून घरांत आसलेल्यांक, जावं ती जाणटी पिडेवंत आनी दुसरी, तशेंच परदेसांत आसलेल्यांक तुमच्या गोडच्यांक आयचे पास्कांचे परबेची उणणीत परबीन तुमकां ही पास परब मोगान, भावार्थान आनी बोरवशान बोरलेली आमी तुमकां आवडयता. Wish you all a faith-filled and a hope-filled Easter. May God bless us and the whole world. Thank you. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आनी सोर पोदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद पुनर्जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे व्हड उपकार. जय जय सर्वेस्पराक. मुनीस रूपान
सगळ्यांतली सोडून जिवीत दिलें सोडून आमकां सोडली कुशाल केली जैती वंसालो हें तुजें देणें आमकां देखून अर्गा तुका जीवन जेजू